बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये पवित्र आत्म्या, तुजी पतीन जावन आसच्या भगवंतांकार मरयेच्या बळादीक मजतीन तूं ये. ये पवित्र आत्म्या, तुजी पतीन जावन आसच्या भगवंतांकार मरयेच्या बळादीक मजतीन तूं ये. ये पवित्र आत्म्या, तुजी पतीन जावन आसच्या भगवंतांकार मरयेच्या बळादीक मजतीन तूं ये. मंगळा बापा, अर्गां दिता आयच्या दिसा प्रत्येक तरान ह्या वेळार तूं आमकां पवित्र आत्म्या विशयंत समजोनी जोडोंक पवित्र आत्मो 12 फळांचो भंडार. होली स्पिरिट is the giver of 12 fruits of the Holy Spirit. आणि ह्या विशयंत आमकां नियाळ करूंक फावो करताय. आमकां तुवें पवित्र आत्म्याक वर्तें देणें जावन भावार्थ्यांक दिलाय. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र तुजो मोग आमच्या काळजांत आसा केलाय. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमचें तें आमकां सबार देण्यांनी आनी फळांनी तूं भरताय. प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याक 12 फळांचो भंडार जावन आमकां दिल्ल्याक आनी आमचें जिवीत फळादीक तूं करताय म्हणून तुका आमी अर्गां दिता, दिनवासा वाखणटा. ह्या शिकवणेन पवित्र आत्म्याची 12 फळां आनी तीं घेवन जियोवचे विशयंत नियाळ करूंक तूं आमकां फावो कर. आनी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत मोगळा बापा पवित्र आत्म्या मुखान ताच्या फळां मुखांत तें फळादीक कर म्हणून. आनी आमचें मात्र न्ही, आमचीं कुटुंबां, आमची समाज, आमची फिरगस, आमची पवित्र सभा, हो सगळो संवसार तूं फळादीक कर म्हणून आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. गलातकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 5 16वी वळ तावन 25वी वळ. Galatians chapter 5 verses 16 to 25. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या परमाने चला, ते दळा रक्ता मांसाच्यो ओडण्यो तुमी धादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले निमती तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियम शास्त्रा खाल नात. रक्ता मांसांतल्यान उपजतात तीं कृत्यां स्पश्ट वळखूं येता. व्याभिचार, अनिस्खळपण, पोचडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसर, राग, स्वार्थ, मनाभेद आनी थंड, पेल्याचो पडझळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड. हांचे विशयेंत हांवें तुमकां सतराय सांगल्या. आनी परत्यांनी हांव सांगता, असलें करतात तीं देवाचें राज्य जोडिशी नात. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वधमन. असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाचे उतर हे, देवाचे
व्हड उपकार. क्रिस्तांतय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्या विशयंत विशेष नियाळ आमी करून आसा आनी ह्या दिसांनी आमी करचो वाजबी जावन आसा. आनी आमचो आयचो विशय पवित्र आत्मो 12 फळांचो भंडार. पवित्र आत्मो आमकां 12 फळां दिता आनी हो 12 फळांचो भंडार. तर ह्या पवित्र आत्म्यातय आमी कशें जियोवचें आनी आमची जिणी क्रिस्ती जिणी कशी आमी फळां दीक करियेत आनी हो पवित्र आत्मो आमचें जिवीत कशें फळां भरीत ताच्या 12 फळांनी बरोवन करता म्हणले विशयंत मोठवो नियाळ आमी करया. एक फावटी हांव एका रेतीरे गेल्ल्या वेळार एक मनीस म्हाका मेळटा आनी तो म्हाका म्हणटा ताचो अनुभव पवित्र आत्म्या विशयंत ताका जाल्लो अनुभव तो म्हाका अशें विवरून सांगता. सुमार फावटी 3 की 4 फावटी तो रेतीरे गेल्लो आनी वस्त्यो रेतिऱ्यो आनी ह्यो 3-4 वस्त्यो रेतिऱ्यो केल्लो हो मनीस ताका पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाल्लो. पयल्या रेतिरेन तो म्हणटा पवित्र आत्म्याक ताणें मागता आसतना पवित्र आत्मो उज्या रुपार देंवन आयलो आनी तो सगळो हून जालो म्हणून. बरें, पयले फावटी ताका उज्या रुपार पवित्र आत्मो देंवन आयिल्लो अनुभव वा तो हून जाल्लो अनुभव ताका लाभलो. आनी दुसरे फावटी तो म्हणटा ताका पवित्र आत्म्याचो अनुभव शांत प्रशांत एक वारें वा तो थंड जावचें वा तसलो अनुभव तो थंड जाल्लो अनुभव ताका जालो. आनी तिसरे फावटी तो म्हणटा ताका कसो लेगीत अनुभव जाला तो उज्या रुपार ताणें पवित्र आत्म्याक अनुभव केला वा थंड वाऱ्या रुपार थंड जाल्लो अनुभव ताणें केला. तिसरे फावटी ताचे संगत आशिल्लो एक युवसन ताचे खातीर ताणें मागता आसतना ताका एक अनुभव जाल्लो तोय सांगता 3 फावटी. 4थे फावटी ताणें सांगलें म्हाका कितें उडास ना तो, पूण 3 विविध अनुभव जाल्लो हो मनीस. उपरांत ताका हांव मेळटा आसतना थोड्या तेंपा उपरांत ताचे थंय हांवें पळयलें हे अनुभव जाल्ले ताचे थंय ते अनुभव ते मुंदरून व्हरिनासतना वा ते अनुभव जाल्यात पूण ते मुखार व्हरिनासतना ते जाल्ले अनुभव ताचे अनुभव जावन उरले पूण ताच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक वा ताचें जिवीत फळां दिवंक करूंक जावना वा ताचें जिवीत फळां भरीत जालें ना. कित्याक हो मनीस कुटुंबांत जावं हेर जाग्यार जावं एक समाधानी मनीस वा एक माया मोगाचो मनीस सोंसणीकायेचो मोगाचो म्हूण नातलो हर एक फावटी झगड्याक कारण जातालो. तर हो झगड्याक कारण जावचो व्यक्ती ताका 3 अनुभव जाल्ले जाल्यारय कित्याक ताचें जिवीत बदलावन जावना. तें एक सवाल आनी तें सवाल ह्या व्यक्ती विशयन मात्र न्ही आमी आमचे विशयंत आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत विचारी जाय. आनी आज आमी नियाळ करचो विशय पवित्र आत्मो 12 फळांचो भंडार. आनी 12 विविध फळां दिवन आमचें जिवीत तो फळां दी भरीत करता. तर आमचें जिवीत आज क्रिस्ती जिवीत फळां भरीत आसा गी वा फळां भरीत कशें करियेत वा हो पवित्र आत्मो कशें करता ह्या विशीं आमी पळोवया. आतां 12 फळां खंयचीं हांवें सवाल करचें सबार फावटी रेतिरेंत आमकां पवित्र आत्मो कित्याक जाय. वाय वी वॉन्ट होली स्पिरीट. जेजून बसायलें हो संवसार सोडून वेतना हांव तुमकां अनाथ करिना, बगर हांव तुमचेशी परतून येतलो आनी ह्या खातीर हांव वसान जाल्यार मजतदाराक धाडटां आनी हो मजतदार तुमचे सोबें सदां काळ आसतलो म्हणलें जेजून. आनी ताणें अशें केलें. पवित्र आत्म्याक आमी जाणा पेंतकोस्त दिसा शिसांचेर देंवन आयिल्लो आनी आमचेर पवित्र स्नाना मुखान आनी उपरांत क्रिस्मा मुखान देंवन आयला वा पवित्र आत्म्याची मोर देवान आमचेर घाल्या.
वा पवित्र आत्म्या मुखांत देवाचो मोग आमच्या काळजान घाला. रोमांकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:5 वळ म्हणटा, रोमन्स 5:5 असलो बरवसो आमकां निराश करिना, कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान तसो मोग आमच्या काळजान धराळ घाला. तर मोगाचें न्हू, देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा पवित्र आत्म्या वरवीं. तर आमी देवाच्या मोगान बरोवन आनी पवित्र आत्म्याची देणी वा ही फळां जाचे विशीं आमी आज नियाळ करता, 12 फळां घेवन आमचें जिवीत फळां बरीत करयेत वा फळां बरी जाता मनशाक दुबाव ना. देखून 12 फळां गरजेचीं. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें आत्म्याचें फळ हें. हांगासर पवित्र पुस्तक देवाचें उतर म्हणटा फळ हें म्हणून, फळां म्हणना. आतां फळां आनी फळ हाचे मदें फरक आसा. फळ म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान म्हणटात फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. तें एक वचना, बहुवचना दिवना. कित्याक फळ म्हणून बरयलां? कित्याक फळां म्हणून सांगूना? कित्याक म्हळ्यार ही 12 फळां 12 दिल्यान जाल्यार ही संख्यान, पूण हांगा बरयतना देवाचें उतर फळ म्हणटा. कित्याक पवित्र आत्मो एकच, देव एकलो, ताचे थंय ते एक जण. तशें पवित्र आत्मो एक, तांचे थंय आसा तो एकवट. देखून पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा, त्या आत्म्या प्रमाणे आमी जियेतना आमकां 1, 2 वा 4 की 5 फळां न्हय, बगार 12 फळां आमचे थंय आसा जातात. देखून आमी 12 फळां मागिजे, ही 12 फळां आमी घेजय. आनी 12 फळां बोवा पुरबायेची आमकां वांजेलान मेळटात केवल 9. आनी ती 9 जावन आसात मोग, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वादमन. सो ही 9 आनी 3 खंय आसात. आनी उरलेलीं 3 ती पवित्र सभेन कुडसिल्यांत. आनी ती 3 जावन आसात. आमी 9 पळयलीं. 3 मानसुगी, मॉडेस्टी. आमच्या नेसनांत आमी मानसुगी सांबाळची. आनी एक निश्कळपण, चास्टिटी. देखून निश्कळपण आनी एक फळ तें गरज. आनी एक जावन आसा उदारपण. उदारपण म्हळ्यार जनरॉसिटी. तर मोगाचें न्हू, हे 12 फळां आसलीं आमी मागिजे. खंडीत जावन पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा पवित्र स्नानान, बावतिस्मान, क्रिस्मांत थिरायलां. पूण आमी पवित्र आत्म्या थंय जियोंक आसा. जशें हांवें सुरवेक म्हळें, तो मनीस 3 विविध अनुभव जाल्लो. ताका अनुभव मेळ्ळ्यात तें खरें, पूण तो अनुभव ताच्या जिवितांत ते मुखार ताणें व्हरूंक ना. ते अनुभव, द रियलायझेशन हॅज नॉट बिकम एन एक्सपिरियन्स. तासो जावन तो उरोवं ना. पवित्र आत्मा आमकां देव दिता आसतना धराळ दिता, कुरपा दिता. ही पवित्र आत्म्याची फळां दिता, 12. पूण आमी ती आमची करून घेजय, ती आपणायजय वा ती आमच्या जिवितांत रुता करीजय. ह्या खातीर कितें करचें? आयच्या संवसारांत आमी पळयता, आज समाजेंत वा आमच्या कुटुंबांत वा आज आमच्या भोंवतणी आमी पळयल्यार हेरां थंय कित्याक आमचे थंय सबार फावटी आमचे थंय पवित्र आत्म्याची फळां दिसून येवच्या बदलाक संवसाराचीं फळां आसात वा देवसराचीं आसात. आमी म्हणयेत 7 शिंगां. खंयचीं तीं? आमी पळयता तेंच आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लीं. तीं 7 शिंगां मात न्ही, चड व्याभिचार पळयता. 15 दिल्यात हांगासर. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, थंड, पेल्याचो पडसळ, बेबदेपण, पानोसाव. 15 आसात. आनी जर तर असलीं आमचे थंय आसात तर ही रक्त तामसाचीं.
ही संवसाराची. तर आमी पवित्र आत्म्यो 12 फळांचो भंडार आमकां मेळ्ळा तो, तर ताचे ते आमी जियोवन ही फळां आमची करून आमचें जिवीत फळां बरीत करी जाय जाल्यार तर आमी बावतिस्म मेळ्ळा, क्रिस्म आमी घेतला वा रितीर आमी करता म्हणून वगोस रावल्यार जायना. आमी दिसपड तें मागी जाय. जे आमचें तें आमी पळयता तें सोमाना तें समर्पण करी जाय. जेन्ना हांवें केदाळा लोकांक म्हणचे रितीन सकाळीं उठून एक ल्हानशें वैयक्तीक मागणें करा आनी ह्या ल्हान मोठव्या मागण्यान सकाळींचें जावं भोवकन सकाळींचें गरजेचें. सकाळींचो वेळ आमी देवाक दिवचो आनी ह्या मागण्यान मागा. पयलें देवाक अर्गां दिया त्रियेक देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दुसरें समर्पण करा आनी समर्पण करता आसतना आमी रक्तमांसाचीं कृत्यां आमचें तें कितें पळयता तें आमचें तें आसूंक नजो तें संवसाराचें देवसराचें तें आमचें तें आयलां तें सोम्याक आमी भेटोवचें आनी भेटोवन सोम्याच्या नांवी तें पयस वचो म्हूण मागचें आनी सोम्याची काकूळट मागची. तें गरज टू प्रे फॉर द मर्सी ऑफ गॉड. आनी अशें काकूळट मागोवन हे रक्तमांसाचें संवसाराचें देवाक समर्पून जेजूच्या रक्तान आमी सुडका मागली तर आमकां सुडका मेळटा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, पूत तुका सुडका दिल्यार खरी सुडका तुका मेळटा. तर जेजू आमकां सुडका दिता, ताच्या रक्तान सोडयता म्हूण पातयेवन भावार्थान आमी मागा जाय. समर्पण कर तें सोम्या तूं पुसून काड तुज्या रक्तान म्हणून. तें दुसरें. आनी तिसरें आमी मागी जाय पवित्र आत्म्याक. आनी पवित्र आत्म्या मागता आसतना देणी मागीत आनी आमचो विशय पवित्र आत्मो 12 फळांचो भंडार. तरी 12 फळां आमी मागीत आनी अशें देवाक अर्गां दिवन ताच्या रक्तान सुडका मागोवन काकूळट मागोवन पवित्र आत्म्याक आमी दिसपड तें मागलें तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमचें तें आसचो पवित्र आत्मो आमकां देण्यांनी मात्र न्हय फळांनी भरतलो. आमचें जिवीत फळां बरीत जाता. देखून ही समजोनी ही हो भावार्थ वा ही पातयेनी आमकां देवा थंय आसा जाय. आनी अशें देवा थंय हो एक संबंद आसा कन ह्या आधुनीक काळारी आमी क्रिस्तवां सोम्याचेर पातयेवची तें ताचें तें जियोवचें आमचें जिवीत फळां बरीत आमी करयेत वा देव आमचें तें आसचो तो पवित्र आत्मो फळां बरीत करता मनशाक दुबाव ना. देखून सांत पावल म्हणटा, आतां हांव सांगता आत्म्या प्रमाणे चला, ते दळा रक्तमांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करिनात. आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लें उतर गलातकारांक बरयल्लें पत्र 5:16 ओळ. आत्म्या प्रमाणे चला तवळ रक्तमांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करनात. तेंच 25 ओळींत आमी आयकलें गलेशियन्स 5:25 आत्म्या वरवीं तुमी जियेता आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. क्रिस्तवां आमी ह्या संवसारांत कशेंय जियोंक जायना. संवसारी रिती प्रकार हेरां बरी जियोंक जायना, कित्याक हेरांक पवित्र आत्म्याची वळख ना. पूण आमकां क्रिस्तवांक पवित्र आत्म्याची वळख आसा. पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता, आमकां देण्यांनी भरता, फळांनी नेटयता. तर खंडीत जावन आमचें जिवीत 12 फळांचो भंडार जावन असो पवित्र आत्मो फळां बरीत करता. मदर तेरेसा ह्या दिशेन म्हणटाली, वी आर कॉल्ड टू बी फ्रुटफूल नॉट टू बी सक्सेसफूल. आमकां देवान फळां बरीत जावंक आपोवणें दिलां, आमकां यशस्वी जावंक दिवंक ना. देखून आमचें जिवीत फळां बरीत करया. पवित्र आत्म्याक तें दिसान दीस समर्पया. एक दीस न्हय, हें एका दिसाचें काम न्हय, हें आमी दिसपड तें करी जाय जाल्लें. दिसपड तें सोम्या तें जिये जाय, सोम्या कडेन मागी जाय जाल्लें काम. आनी अशें मागोवन आमच्या एका जिविताच्या एका घडये पवित्र आत्म्याची कृपा वा ताची फळां आमी घे जाय. म्हाका उडास येता ह्या घडये एक अपुरबायेचें गीत. आज पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमी नियाळटा आसतना कितल्या अपुरबायेचीं तीं.
ते संवसाराक वा रक्तमांसाच्या कृत्यांक स्पश्ट विरोध. देखून न्हयच्या वाचपांत आसा कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध. आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक. सो देखून ह्यो दोनी ऑपोजिट्स दे आर. देखून पवित्र आत्म्याची फळां कितल्या अपुरबायेची. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन, मानसुगी, निश्कळपण आनी उदारपण. देखून तें कंथार बोवा प्रभुयाचें ह्या दिशेन आमचें फळाभरीत जिवीत जायजें. एक आमचें जिवीत देवाक मांडटात आसलें आनी पेल्याक गरजेक उपकाराक पडटात आसलें जायजें. तर खंडीत जावन पवित्र आत्मो हें आमचें थंय करता. ताच्या फळांनी आमकां बरोवन तो भंडार फळांचो आमचें जिवीत फळाभरीत करता. तर आमी मागया. हें गीत त्या दिशेन आमकां मागोवंक उलो दिता. ह्या पुरबेचें गीत अशें आसा. कर म्हाका सोमिया तुजें शांती साधन, जीवन मुजें धनिया जावं एक स्तुती गायन. कर म्हाका सोमिया तुजें शांती साधन, जीवन मुजें धनिया जावं एक स्तुती गायन. द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक, दुखयलेल्यांक हांवें बोगसाने मोगान दिवंक. दुबाव आसा थंय भावार जिवो दवरूंक आयला सोमिया. उपकार येसर मागोवंक कर म्हाका सोमिया तुजें शांती साधन, जीवन मुजें धनिया जावं एक स्तुती गायन. जावं एक स्तुती गायन. जावं एक स्तुती गायन. मोगाचें न्हू. हेंच आमचें मागणें, ही आमची आशा जावं. पवित्र आत्म्यान जियोन दिसपडतें मागणें कन आनी हर एका घडये पवित्र आत्म्याचो आदार करपाक घेवन जियोन आमचें जिवीत फळांत जावं. पवित्र आत्मो 12 फळांचो भंडार. त्या 12 फळांनी आमकां भरूं, आमचीं कुटुंबां भरूं, आमची समज, आमची पिरगस इगर्ज मतां भरूं. देखून आमचे खातीर मागता आसतना आज सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. पवित्र सभे खातीर, याजकां खातीर आमी मागया. आनी कश्टोंच्या दगदनी भोगच्या भाव भयणी पासत आनी आमच्या भारत देशा पासती हर एक जी पवित्र आत्म्याक वळखनान देवाक, तांचे खातीर मागया. तो पवित्र आत्मो सगळ्यांक आशिर्वादीत करूं. तो देव कृपा दिवं आनी आमचें जिवीत सगळ्यांचें आनी आमचे मुखांतर आमी कोणाक मेळटा तांचें जिवीत फळाभरीत करूं. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले समजुजे संगता श्रेयमतो तूं सदैव आनी सदैव फॉल जिगुसचें जेसू भगवती मरिये देवाचमय अमो पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आत्मा के अभिषेक से, आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें है पिता, भर दे हमें है पिता.
आत्मा के अभिषेक से, आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। चेलों पर आग के जीवे भी बाधित हुई, पिंदकोस का दिन चेलों पर आग के जीवे भी बाधित हुई, आकर ठहर गई जैसे हम पर भी कृपा कर, आकर ठहर गई जैसे हम पर भी कृपा कर। आत्मा के अभिषेक से, आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। रोगियों को चंगा करने, भूतों को भगाने, रोगियों को चंगा करने, भूतों को भगाने, अभिषेक की शक्ति से भर दे हमें हे पिता, अभिषेक की शक्ति से भर दे हमें हे पिता। आत्मा के अभिषेक से, आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। सगळीं आमी सांगाता पवित्र आत्म्या लागीं मागया। भोव पवित्र आत्म्या, दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुजे समकार सरपडून आशिल्ल्या म्हजेशी पळय। परत्यान मानान हांव तुजे मुखार सरपडटां, हजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां, पवित्र पवित्र पवित्र। तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सत मानतां। म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसतां। हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां। तुज्या बरेपणाक आखेर ना, म्हजो मोग तुका मात्र फावो। तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां। हेर चड वायटाच्याकी चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां। हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां। तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी, ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बरफ करगतलें। भगवंत मुनयेचें काळीज अपरमीत कृपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तूं म्हजें काळीज मोगान भर म्हूण पराता। तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी। तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळटे उमेदीन भर। तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय। तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी।
तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची लारां दुस्पटाय तूं जीब सदांच तुका वागणू म्हाका शिकय तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार तुजे कृपेन म्हजें तें जीवभर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय तुज्या बरेपणान म्हाका पसको घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बाचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, प्रते रितीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत सर्व खाजरी जोड्यां पासत प्रायवंतां पासत पिडेस्तां पासत तशेंच मागया आमी पवित्र सभे पासत आमच्या राज्या पासत देशा पासत राज्यांत जावचो चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया. जे कोणा मागता मातशें ल्हानूच उडास काडया तांच्या पासत आमी मागया. पवित्रात्म्याची सकत तांचे थंय देंवोवन दी. पवित्रात्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी. तांकां पवित्र करून दी, कुरपेन भरोवन दी, बेसांवांनी भरोवन दी आनी देण्यानी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया. सगळीं आमी सांगाता पवित्रात्म्या लागीं मागया. त्रिंदादी लागीं आमी मागया. तिस त्रिंदाद आमकां कुरपेन भरूं, बेसांवांनी भरूं, आमचें जिवीत नंदन करून मागया. बापा, पुता आनी पवित्रात्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा. तूं जिविताची झर सर पदवेदार देव आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमंत आनी बरवसना. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोमिया जेजू, तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपूण आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोगसाणें मागतां. घाई, राग, पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या, तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू, तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या, म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू, तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणायतां. सोम्या, म्हजी काकुळट कर. सोम्या, तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोम्या देवा, तूं सर सक्तिवंतो, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतान गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडल्या, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. पिडेस्तां पासत आमी मागया. सुमयेचे नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या भू मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. थरथरलेल्या बियान आंकोडलेल्या आनी एका रितीन मरण गेल्ल्या सिसांक पुनर्जीवन केल्लो तुजो पवित्र आत्मो आमचेर पाठय. आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां तुज्या बेसांवांनी बर. अस्क जाल्ली आमची कूड घट कर, पिडेस्त जाल्ली आमची कूड गूण कर. आमच्या कुडींत तुजे दैवी काकुळतीची झर वाळय. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वाळय. तुजी पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत आमच्या शिरांनी वाळय. आमच्या हर एक पिडेन तावन आमकां गूण कर. तुज्या पुताचे दैवीक अमूल्य रगत शणून आमकां दुनितळ कर. जेजू, तुज्या नांवान आमकां पवित्र कर. तुज्या नांवान आमकां गूण कर. सर्व वायटांतले, पिडेंतले, अवघडांतले आनी सर्व आमच्या मेडेपणांतले आमकां दुनितळ कर. सगळी पीड आमचे थंय आसली ती हुमटून उडय. सगळी अस्कत आमचे थंय आसली हुमटून उडय. सर्व खोटेपण, सर्व वायट सकत आमचे थंय आसा तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. ती पवित्र कर, ती धांवडय. कसलीच वायट सकत आमचे जैतवरीन जावच्याक आमकां पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेन आमकां बर. तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाळय. आमची कूड तुजे पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावं दी. आमची कूड तुजें टेंपल जावं दी, पवित्र जावं दी. देण्यांनी तें बरोवन दी, फळांनी तें नेटोवन दी. आनी ह्या मुखांत्र आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या बऱ्या सेवेच्या माया मोगाच्या करण्यांनी निरंतर आमी वावरूंक आनी ह्या मुखांत्र जायत्या लोकांनी आमची बरीं कामां पळोवन तुका महिमा दिवच्या वावरांत आमी वावर अशें कर म्हूण आमी मागता. जो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.